आमकां आमी लोकां कडेन मागलेले की BJP पार्टीक सपोर्ट करपाचें आमच्या पार्टी आनी लोकांचे बरें हें आसा वातावरण. लोक सगळे भायर सरलेले इलेक्शनाक लागून बरें सपोर्ट आहा. लोकांक खबर आहा की जे रितीन आमी काम केल्लें आनी लोकांक फुडें आमी काम करता. लोकांचे एक विश्वास आहा आमचे, ताका लागून लोक आमकां आमचे बरोबर आहा. इट्स अ व्हेरी गुड रिस्पॉन्स. लोक येयत आसा कोण कामाक कोणाक थोडे लोक प्रायवेट कंपनीन गेल्ले कामाक तेय आतां आफ्टर 1 o'clock येवपाचे आहा. इट्स अ व्हेरी गुड. काय प्रॉब्लम काय ना, नो इश्यूज नथींग. एवरीथींग इज गोईंग ऑन गुड. गिरीश बाब, तुम्ही इतले दीस कंटिन्युअस कॅम्पेन करून हाऊ डू यू फील टुडे आफ्टर फायनली? सी दिस इज कंटिन्युअस म्हणल्यार हॅबीट जालें. इलेक्शन म्हणल्यार कॅम्पेनींग करचें पडटा, लोकांच्या दाराचेर पावचें पडटा आमकां. लोकांचे इश्यूज आसता, कोण बरे रितीन सांगता, कोण लोकांचे इश्यूज सांगता, सगळें आमकां आयकचें पडटा. सो हार्डवर्क करचें पडटा. सो वी वेंट कॅम्पेनींग बरें जालें आनी आयज मातशें बरें फील जाता की लोकां मदीं एक बरें उमेद लोक येता, लोक उमेदीन येता आनी वोटिंगाक येयल्ले एवरी बुथान. टोल्ड बिफोर, पयलीं सुद्दां तुमकां सांगलें, तुमी मागे घेतलेलो हॅवन आय टोल्ड तुमकां पयलीं सांगलें मिडियान की वी आर विनींग द सीट. आमी 100% वी आर विनींग द सीट, बट ओन्ली वी वॉन्ट अ व्हेरी ह्यूज मार्ज. बिकॉज फाल्यां सांकवाळान आमकां लीड मेळना. सांकवाल 2 पंचायत लागतात, सांकवाल आनी चिकन. सो वी आर वर्किंग व्हेरी हार्ड. आमचे पंचायतीन वी शूड हॅव व्हेरी गुड लीड. सो वी आर ऑलरेडी विनींग, बट वी वॉन्ट अ व्हेरी गुड लीड. भरपूर बरो आहा. म्हाका दिसता सगळे आयज सकाळच्यान भायर सरलेले आहा आनी प्रसिद्धात तर फर्स्ट क्लास आहा. कित्याक आमी सगळे कडेन वयता, सगळे कडेन रावंड मारला हें आनी आमी व्हडल्या मार्जिनान जिखून येता. सगळ्यांक सांगता की पॉझिटीव जो यंगस्टर आहा ताका सपोर्ट करपाचो. तशेंच भारतीय जनता पार्टीन भरपूर कामां केल्लेली आहा आनी हांव बी फ्युचरान डेवलपमेंटा खातीर भरपूर काम करतलो. ताका लागून लोकांनी म्हाका सपोर्ट करपाचो.